लोकसभा वेंचणुकेच्या तिसऱ्या टप्प्यातल्या मतदानाक गोंयभर सुरवात जालेली आसा। गोंयांत उत्तर आनी दक्षिण गोंय लोकसभा मतदारसंघा खातीर आयज मतदान जाता। राजधानी पणजे सयत मडगांव, म्हापशा आनी हेर कडेन कांय बुथांचेर लोकांनी सकाळ फुडेंच गर्दी केल्ली, जाल्यार कांय कडेन लोकांचो उणो प्रतिसाद आशिल्लो। पळयात। That's your duty. फॅसिलिटी कशी आशिल्ल्या सगळ्या बरें आसा। आमी मातशें बेगीनूय आयले न्ही, मागीर एखादो गर्दी जाता तेन्ना पळोवपाक जाय कितें जातलें काय म्हणून। दॅट इज टू बी कंट्रोल। गर्दी जातकूच कंट्रोल करचें पडटा। आतां काय आमी एकदम बेगीन आयले। कितलो टायम लागलो? आमकां 15 मिनटां लागली। बुश्टें पडलें थोडें इट इज ओके। आमकां टायमूच टायम आसा। आमी सिनियर सिटीजन, सो आमकां अपील करा न्ही मातशे लोकांनी, बाकीच्या लोकांनी अपील करा। हय, सगळ्यांनी येवन वोटींग करपाचें। आपल्याक जाय ते पार्टी वोट करा, पण येवन करात, वोटींग करात। Was a little bit disappointed with the procedure because I didn't see the slip falling down. But the procedure after that, in case you want to complain, is very long, very elaborate, and apparently they even closed the boothing station if I'm right. So I didn't want all that hassle. I assume and presume that it was right. मैं अभी वोटिंग करके आ रही हूँ। यहाँ पे फैसिलिटीज़ काफ़ी अच्छी है, सब कुछ अरेंज है। सबसे रिक्वेस्ट है कि आके वोटिंग करें। सध्या आसात 15 15 बूथ पणजे आल्तीन हांगासर लोकसभा निवडणुकी खातीर फाटले 1.5 म्हयनो जालो प्रत्येक पक्ष आपल्या तरेन प्रचार करपाक आपलो प्रयत्न करताले आनी ताचे उपरांत प्रत्येक कॅन्डिडेटांनी सुद्धा मतदारांक वेगवेगळी आश्वासनां सुद्धा दिल्ली। जाल्यार तो दीस म्हणजे 7 मे हो दीस जो आसा तो आयज आयलेलो आसा। तेजे पयलीं केल्ले कशें दिसलें वोटींग करून? बरें दिसलें। कितें फॅसिलिटीज बीन आसल्यो? लायक सारके फिमेल्साक एक सेपरेट लायन केल्ली आनी मेल्साक सेपरेट केल्ली आनी लायक सिनियर सिटीजनाक पयलीं धाडलेलें अशें। ओके, चड टायम लागलो रावचे पडले? ना ना पयलीं जेन्ना वोटींग केल्लें तेन्ना रावचे बीन ना ना ना। थैंक यू। काय सांगतले क्या बोलूँ मैं। वोट के बारे में बताओ। वही वोट दिया, देने का फर्ज है, हम लोग का दे दिया और कुछ नहीं। पिंक बूथ में आप सब लेडीज स्टाफ था, पूरा आपको कोऑपरेशन मिला कि नहीं? हाँ मिला लेडीज है। कोऑपरेशन मिला? कैसा को? मतलब आपको अच्छे से ट्रीट? हाँ बहुत अच्छे से किया। अंदर सब लेडीज था? लेडीज है। अच्छा। और फैसिलिटी कैसा नहीं दिया, सब जो जैसा करना चाहिए वैसा किया वो लोगों ने। ठीक है। पयलीं आमकां कांयच खबर नाशिल्लें कशें वोट करप तें। मागीर एक डेमो दाखयल्लो म्हाका, सो त्या डेमोन दाखयल्लें म्हणजे कॅन्डिडेटाची नांवां आसतलीं आनी तुमी कमळ जाल्यार कमळाक मारा, हात जाल्यार हात, बॉल जाल्यार बॉलाक मारा। सो आमकां खूब बरें दिसलें की आमचो फर्स्ट वोट हो आनी अशें मिन्स वोट करूंक मेळटा, ऑपॉर्च्युनिटी मेळटा।
I was happy to, I mean, the place was clear. It was nice. People were helpful also. कशा तरेन तयारी केल्ली आसा, कशी सुविधा दिल्ली आसा लोकां खातीर हांगासर? They were helpful. They were helpful, so I would prefer if people come in out and vote. Don't think that it's a holiday, so you just sleep it off. Come out and vote. हांव डॉक्टर मिताली नायक, हांव एक फिजिओथेरपिस्ट. सो हांव स्पेशली मँगलोरच्यान वोटिंगा खातीर आयला. सो खूब वर्सांनी आयलें हांव. म्हाका खूब बरें दिसता की म्हाजी पेरंट्स खूब वर्सां पयलीं हांव तांकां पळयतालें ती वोटींग करता, आनी आज म्हाका ते वोटिंगाचे रायट मेळ्ळे आनी हांवें तें कंप्लीट केलें अशी खूब खुशी आसा. आमचो देश फुडें वचचो आनी सगळ्यांनी येवन वोटींग करचें हीच म्हाजी इच्छा. सो सगळीं भुरगीं जीं आतां घरा आसा तो इंडियेचो फ्युचर आसा. कंपरान कंप्लीट जाता आमकां 10 वर्सां. मागीर पोलीस ट्रेनिंग आहा. प्रत्यक्षात काय झालं की मशीनामध्ये काहीतरी आकस्मिक बिघाड झाला, त्यामुळे जवळजवळ 27 मिनिटं मशीन बंद होतं. त्यानंतर मला मतदान करता आलं. पहिला मतदान केंद्राचा मान मला मिळाला. कुठे हा डिचोली ITI केंद्रावर? हो, ITI केंद्र. मी वाळपईतून आलो होतो. तुम्ही इकडेच राहता ना डिचोलीचे? नाही, वाळपईत राहतो. पण मतदान तुमचं इकडे आहे? हो हो, डिचोली. हो हो. सगळ्यांक उमळशीक लागून राविल्ल्या लोकसभा वेंचणुकेच्या मतदानाक आयज सकाळी 7 वरांचेर सुरवात जाल्ली आसा. दिवचले मतदान सुरळीतपणान चालू जाल्ले आसतनाच शारांतल्या एका मतदान केंद्राचेर मातसो गोंधळ निर्माण जालो. दिवचल शारांतल्या ITI इमारतीत सेटअप केल्ल्या बूथ क्रमांक 39 ह्या मतदान केंद्राचेर हो गोंधळ निर्माण जालो. अनुभव कसा आहे नवीन पिढीचा? बरें. ट्रेंड आसा तो लेटेस्ट वोटिंग आसा. ओके, म्हाका एक सांग की मडगांव प्रचार बरो जालो? हय, जालो. आनी कितें लोकांचो कल कितें दिसता तुका हांगा तरी दिसता की बीजेपीक मातशें हे आसा. तूं बीजेपीचो म्हणून न्ही मरे? ना मडगांवान आसा. मडगांवान आसा. पूण दिगंबराक तेंको आहा लोकांचो. दिगंबरा बद्दल कशें ओपिनियन कितें आहा लोक? आसा सगळे सपोर्ट बरो आसा. सपोर्ट बरो. आनी ह्या खेपे लिडूय बरें काडटात. हय, काडटले. कितले अंदाज कितले? ऑलमोस्ट 8000 प्लस तरी काडटले. ओके, सो दिगंबरा पडल्यान तितली मतां ह्या वेळार बीजेपीक पडटली अशें तूं उलोवपाक शकता न्ही? बरें. ओके. केल्ले सगळ्याचे आपलो रोल, जावं ते यूथ भुरगे, जावं ते महिला, जावं ते मंडल, जावं ते कावन्सिलर, सगळ्यांनी आपलो रोल केला. बरी दिसता गोष्ट की आमची सगळी टेबल, आमचे भुरगे सगळे जे टेबलाचेर आसा ते सगळे ऑलरेडी बसलेले आसा सरकारा फुडें 7 आनी भितर 6:15 पोलिंग जे मॉक पोलिंग करून ऑलरेडी पोलिंग चालू आसलें. मातशें स्लो आसा. थोड्या बुथांनी लायनी लागलेली आसा. फाटीं इतल्यो घडामोडी जाल्यो तुमच्या पक्षान जावं हितून, तुमचेर खंय तरी प्रेशर आहा काय कितें? हांगासरल्यान लीड दिवपाकूच जाय आनी चड व्हडली लीड दिवपाक जाय अशें? मत मारलें. कशें दिसता आनी कशें फील जाता तुका? खूब बरें दिसलें फर्स्ट मत दिवन म्हाका. आनी कितें सांगूं सोदता तूं न्यू वोटर्सांक, बाकीच्या तुजी वांगडी? की तुमी तुमचो मत आहा पळय तो दिवपाक येया, तो वेस्ट करनाका. खूब इम्पॉर्टंट आहा एक मताक, आनी दितना आसतना सारके विचार करून दिया कोणाक कितें. तुजें नांव कितें? पुर्वा सावंत. बरें दिसलें वोट करपाक, आनी वोट वेस्ट करपाचें ना. वोट करपाचें, चिंतून करपाचें. आतां पूण तुजे वांगडी जे आसा, बाकीचे नवे मतदार आसा, तांकां तूं कितें सांगूं सोदता? वोट करपाचें, आपलो वोट दिवपाचो.